खासदार म्हणून निवडून आयलो जाल्यार कर्नाटकान चोरिल्ली म्हादय परत मेळोवपाक झगडटलो अशें रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचो मुखेली मनोज परब हाणें स्पश्ट केला। दिवचलच्या बाजारांत प्रचार केले उपरांत मनोज परब हाणें भाजपाचेर फोग काडलो। आरजी पार्टीचे उत्तर गोंयचे लोकसभा उमेदवार मनोज परब हांच्या फुडारपणा खाला पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी सोमारा सांजे दिवचलच्या बाजारात जल्लोशी प्रचार केलो। सरकारा आड नेटान घोषणा दीत मनोज परब आनी कार्यकर्त्यांनी बाजारातले दुकानदार वेपारी आनी विक्रेत्यांकडेन संवाद साधलो। पार्टीच्या जाहीरनाम्याची पत्रकाय वाटली। आरजीचो प्रचार चलतालो तेन्नाच दुसरे वटेन भाजपाचोय बाजारात प्रचार चलतालो, देखून प्रचाराक रंग चडिल्लो। गोळ्यान पट्टे घालून बीजेपीचो नारो मारता, पूण हांगा गोंयकारांक उपाशी आनी लाचार करून दवरला। ह्या बाजारपेठेन हेच्या पयलीं मायनींग जेन्ना आसली तेन्ना एकदम फुल्लेली सामकी। आयज जर आमी पळयत जाल्यार ह्या बाजारपेठ सामकी ह्या बीजेपीन काबार करून उडयल्या। 2011 ह्या बीजेपी पार्टेन आपूण लेटर करून प्रेसिडेंटाक लेटर केले आनी तेंच्यान सांगले की गोंयान 25,000 कोटीचो मायनींग स्कॅम आहा म्हणून। आनी जेन्ना तेणी सांगले हे आनी पर्रीकर जेन्ना निवडून येयलो तेन्ना तेणी मायनींग बंद केली म्हणून सांगले आनी मायनींग तेणी बंद केली। आनी त्या लेटरान तेंच्यांनी नांवां घातलेली विश्वजीत राणे, सुभाष शिरोडकर आनी दिगंबर कामत। आयज हे तिगूय काँग्रेसचे MLA तेंच्यांनी पोस्टे घातलेल्या आनी उपाशी उडयल्या ते कोणाक? बहुजन समाजाच्या लोकांक। बहुजन समाजाक काबार करपी बीजेपीची पार्टी आसा, हेंच्यांनी लोकांक लाचार आनी भिकारी केल्या आनी मायनींग बंद उडयली। आनी लास्ट 12 वर्सां जाली गोंयान पट्टे घालून फक्त आश्वासनां दितात की आमी मायनींग चालू करतले म्हणून। तेंचे ट्रक तेंच्यांनी काबार करून उडयले, तेंचे गॅरेजी काबार करून उडयले, तेंची हॉटेलां काबार करून उडयले, धंदे काबार केले आनी गोंयान पट्टे घालून सांगता की मायनींग आमी चालू करतले, लोकांची उदरगत आमी करतले। अरे तुमचो मोदी सरकार थंय हा जाल्यार हांगासले हिंदू रडटा कित्याक? हिंदूंचे ट्रक बंद कित्याक? हिंदूंचे गॅरेजी बंद कित्याक? हिंदूंची बायलां फुलां कित्याक मारता लाचार जावन? 400 पार 4 अरे तो गळ्यातलो पट्टो फास जाला, तुमच्या आवय बापायच्या गळ्यान तो फास जाला आनी हो फास ह्या मोदीन लायला। हे सगळ्यांक लक्षात दवरपाक आतां आमकां खात्री आहा की जशें आमी भोंवतात आनी जसो आमकां लोकांचो रिस्पॉन्स आहा, लोक ह्या फावट फक्त आरजीकूच मात मारताले। ह्या बीजेपीची लायकी ह्या फावट गोंयकार ह्या बीजेपीक दाखयतले आनी आरजीच्या बटनाचेर फुटबॉलाचेर बटन दामून जिखून हाडटले। आमी निवडून येयल्यार आमची म्हादय पयलीं आमी हाडटले, जे म्हादय ह्या बीजेपीन आनी काँग्रेसीन चोरला म्हणटा आमी डील केला, सेटींग केला राजकारणाक लागून, थंयच्या 28 सिटांक लागून ही म्हादय आमी परत हाडटले। आमचे नोकऱ्यो ज्यो भायल्या लोकांक दिला ते आमचे नोकऱ्यो आमच्या लोकांक आमी दिताले। जे ST रिजर्वेशन इतली वर्सां दिवंक ना ते आमी दितले, आमचे गोंयचे जमनी आमी वाटयतले, आमच्या गोंयकारांचें अस्तित्व आमी वाटयतले। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।